पोरणेचें पुस्तक 20:9 11वी ओळ. एक पिसो आपल्या काळजान आसा तितलें तो राग ओतयता, पूण तो शाणो आपल्याचें मोन तो राखता आनीक शांत दवरता. दुसरें, तुजे मोनांत आसा तो राग शांत कोर. दरेक मनशाक राग येता. सगल्या मनशांक थोडो तरी राग आसताच. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा पिसो आपल्या मोनाचो राग तो भायर ओतयता. ताका राग येता थंयसरूच त्या रागाक ताच्या उतरां वरवीं, तो राग ताच्या कर्तुत्वान, तो राग भायर दाखयता तो. ह्या भाशेन एक मनीस रागान बोल्लो आसा पळय ताच्या तोंडांतल्यान गायो भायर सरता. जेन्ना एक मनीस असो रागान बोल्लो आसा पळय तोंडाक येता पळय तें म्हणटा, तोंडाक येता पळय त्यो गायो सवता. ह्या भाशेन रागान बोललो पिसो मनीस तांच्या मनाची शांती ते साणयतात. घोव बायलेचे त्यो संबंद थिंगासोर मोडटा. घरान आसा पळय ती शांती पासून ते नाश कोत्ता. कामाचे थंयसर पासून वायट नांव जाला, सोयऱ्यांक पासून तांच्या कडच्यान पयस कोत्ता. तांचो रागूच तांचो दुस्मान हें सोद ते विसरोन वेता. परतून हांव म्हणटा खंयच्याय मनशाचो राग ताचें तें कितें आसा तें बरें करचें ना. इंग्लीश भाशेन रागाक एंगर अशें म्हणटा तुमी जाणाव? एंगर आनी डेंजरान फरक कितें तें तुमी जाणाव? डेंजर, एंगर. एंगर इज one letter short of danger. DANGER. डेंजर, भिरांकूळ. जरी तर ती डी काडी जाल्यार एंगर हाचो अर्थ एंगर खंयचेय परिस्थितींतूच डेंजरूच हेंच सोत. तुजो राग पळय तुका केन्नाय खंयच्या त्रासान घालतलो. तुका तो सदांच नुकसाण दितलो. तो तुजे जिवितांत सारकी अशांती हाडटलो. एक वोट पिगाडूंक जाता आनी ओत्मीकपण पासून तुजें बिगाडूंक जाता. लोकांचे मदें तुजो अपमान तो कोत्ता. ह्या पासत रागार जायनाका पवित्र पुस्तक म्हणटा. राग करिनाकाय, तूं तो तापताय तें सोडून दी. जायतो लोक रागा भरीत आसता. ल्हान ल्हान वस्तून तांकां राग येता. ल्हानूच कितें म्हणल्यारूच तें ताका पुरो. रोखडोच राग वाडटा. अशें म्हणटा थोड्यांचो राग नाकाच्या पोंतार आसा. खंय आसा? नाकाच्या पोंतार आसा. नाकाच्या पोंतार कित्याक म्हणटा? ताका तुजें तें नाक आसा तुज्या तोंडाच्या मुखार आसा. ह्या भाशेन तूं आरशान पळय जाल्यार तुका कितें दिश्टी पडटा पळय तें नाकूच दिसता. बरें आसा. ताचो अर्थ कितें? राग पळय तें पयलोच दिसता. पवित्र पुस्तक म्हणटा हें पिशेपणाचें लक्षण. परतून परतून रागार जाताय. उतरा पावलाक रागार जाता. उतरा पावलाक तो कोणाक तरी गाय सवताय. उतरा पावलाक रागार जाताय. उतरा पावलाक राग दाखयताय. उतरा पावलाक सारको तूं रागा बरी जाताय. हें एका पिशाचें लक्षण. ताका गिन्यान ना पळय ताचें लक्षण. एका मनशान एक नवी गाडी घेतली. ते काराची तो बरी देखभाल करतालो. सकाळचे उठोवन तो सारको ते कार नितळ करतालो. सांजचो परतून येवन ती कार मागीर सारको धुतालो. तितली ताका ती कार आवडेची. घरान आसा पळय ते चेडे चेडवां तांचे कडेन सुबेज. चड वेळ कारा सांगातानूच तो आसता. जसो एक पेबदो सोऱ्या सांगाता. त्या बाटले सांगाता थिंगा आसतात. बार आनी रेस्टॉरंट तांकां पडले आसता. थोडीं भाव भयणां इंटरनॅटाचेरूच, कंप्युटराचेरूच, त्या सेलफोनाचेरूच जायतो वेळ सारतात. घोवाचे सांगाता सारचे बदलेक, बायलेचे सांगाता सारचे बदलेक आयज जायते लोक सेलफोना बरोबर वेळ सारता. तांचो आख्खो संवसार तो सेलफोन जाला. खंयच्याय घोवाचो ताचो मोबायल तो काडीत जाल्यार तो तुका थिंगा तलाक दितलो. सारकें न्हय काय? खंयच्याय बायले कडेन तो सेलफोन मागता ते रोखडेच म्हणटा सारकें जावचें ना. ती तुका सोडून दितली पूण मोबायल सोडची ना. आयज मनीस मनशापण सोडून वस्तूंचे आयज गुलाम जाला. हेंच सोत. मनशावन सुबेज आयज वस्तूंचो मोग करता. मनशावन सुबेज आयज वस्तू सांगाता वेळ सारता. हें सारकें चुचुरें. तो बापूय त्या काराची चड मोग करतालो. एक दीस कार ती बरे भाशेन नितळ करतना थिंगा ताचो पूत येता आनी पेन्सील घेता आनी त्या कारार कितें तरी बरयता. तें पळयताच ते बापायक कितलो राग आयलो तुमी जाणा? त्याच वेळाचेर ते काराची डिकी उक्ती करून तितूंतल्यान कसली तरी एक वस्त काडटा आनी साफ करता आसतना तो पळयता ताचो पूत हातीन पेन्सील घेवन त्या काराचेर कितें तरी बरयतालो.
बापायक सारकोच राग येयलो. राग येयलो पण कितें केलें तुमी जाणाव? तें कारण कितें सामोण आसलें. थिंगा एक रोड ताका दिश्टी पडलो. तो रोड उखलता आनी वेटाक करून ताचे भुरग्याचेर तो मारता. तें ताच्या मानेर पडटा. तो पूत थिंगाच पडटा. सोकलां पळोवन थिंगा फडफडून जाल्यार हाय, आरे म्हाज्या पुताकूच हांवें मारलें आनी हें चिंतून तो बेग्यान त्या पुताक हॉस्पिटलांत व्हरता. हॉस्पिटलांत वयता तो दोतोर म्हणलें कितें जालें ताका इतले गावो जाला तें हांव तुका मागीर सांगता. पयलें म्हज्या पुताक साल्वार कोर. डॉक्टरांक कितें कोशिश करूंक जाय पळय तें सगलें केलें. घोव आनी बायल थिंगासर भायर आतां रावलेली. घोव आनी बायल थिंगा भायर रावता आसतना तो दोतोर वद्देवरान भायर येता. खरेपणी कितें घडलें? आतां बापूय म्हणटा, दोतोर म्हाका ती कार आवडेची. ते कारेचो हांव बरो देखभाल करतां. सकाळचें सांजेचें हांव ती पळयतां आनी म्हाजो पूत पेन्सील घेवन त्या कारार कितें तरी बरयतालो. ह्या भाशेन तो कितें बरयतालो तें हांवें पळयलें. म्हाका राग येयलो. हांवें ती बडी घेवन ताचेर मारली. पिश्या मनशा, तुजो पूत थिंगासर पेन्सील घेवन कितें कारार बरयता म्हूण तूं तिका ते दांडो घेवन ताका तूं मारताय? रागान हांव कितें कोत्ता तें हांव नोको सायबा. तो दांडो घेवन हांवें ताका मारलो सायबा. म्हाका सांग म्हजो पूत कसो आसा? कसो आसा विचारताय? तो मेलो. वय मेलो. तो बापूय आपल्याची तोखली त्या वणटेर धाडायता आसा. हें हांवें कितें केलें? रागान येवन खंयचोय मनीस केन्नाय कर्तूब पळय जाल्यार अशेंच तें घडटा. राग कोत्तना पळय तुजो तो राग दाखोवच्याक पळय तूं कसलोय पळय थिंगासर कर्तूब कोत्ता पूण ताजें थिंगासर तें फळ तें एकदमूच सारकेंच भिरांकूल. आपल्या एकल्याच पुताचो तो जीव घेता. ही एक सत घडणी. सगलें थिंगासर तो कार्यक्रम जाल्या उपरांत मागीर खरेपणी तो पूत त्या काराचेर ताणें कितें बरयलां, त्या काराचे तरी ताणें कितें बरयलां, त्या कारार बरयलां म्हणूनच हांवें ताका म्हज्या पुताक हांवें मारून दिलो म्हणून. त्या पेन्सिलान ताणें कितें बरयलां तें पळोवच्याक डॅडी म्हाका तूं चड आवडेचो अशें ताणें बरयलां. तें वाचून बापूय सारकोच पिसो जालो. तुजो राग तुजें केन्नाच बरें कोसचो ना. तुजे फामिलीक तो घडून हाडचो ना. शांती तो दिवचो ना. आयज जायतो लोक रागान बोल्लोलो आसा. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें तुमी जाणाव? एक प्राण तर तूं जिखत जाल्यार तुज्या मोनाक ताब्यान दवरप तें एकदम बरें. आतां दुसरें म्हणटा पळय तें एका नोकरान तर वणट्यो ना जाल्यार त्या नोकराक कोणीय थिंगासर लुट्टलो. त्याच भाशेन जो आपल्याच्या मोनाक ताब्यान दवरिना, आपल्याच्या मोनाचेर कंट्रोल दवरिना, तोय तितल्याच क्वेश्चन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा रागाचेर कंट्रोल दवरता पळय कोण ती जाणा? ते शाणीं मनशां. जीं डिसिप्लीन दवरतात. डिसिप्लीन दवरता ते कितें कोत्ता? वय तो आपलो राग वय ते सारकेंच एकदम बरीं शाणीं. आपलो राग थांबयता आनीक तो शांत कोत्ता. आकाच सेल्फ कंट्रोल ताब्यान दवरप म्हणटात वो सेल्फ कंट्रोल. तूं तुजो राग तो दमोवन दवरपूच सेल्फ कंट्रोल. आयज आमचें मोदें आपल्याचोच राग तो कंट्रोल करना ते जायतीं मनशां आसा. तुज्या रागाक लागूनच तुजें जायत्यास नुकसाण जालां. तुज्या रागाक लागूनच आयज तुजे घोव बायलांचे भितर एकवट ना. तुज्या त्या रागाक लागूनच तुजे तीं भुरगीं तुजो द्वेस कोत्ता. तूं त्या रागा बरीत उलयता पळय त्या पासत तुज्या सरभोंवतणीच्या लोकांक तूं दूख दिताय. तुज्या रागाक लागून तुज्या कामाच्या वेळाचेर थिंगासर तुजें वायट नांव जालां. सगलीं तुजेर दुयेंस कोत्तात. कोणूच तुजें बरें चिंतिना. जें तुजें वायट कोत्ता, जें तुका नुकसाण कोत्ता, जें तुका वायट कोत्ता तो राग, कित्याक तूं ताचो मोग कोत्ताय? कित्याक तो रागाक तूं भितर हाडूंक दिताय? आयज हें सत तूं जाणा जावन फकत तो एक पिसो जो आपलो राग रोखडोच दाखयता. पूण ओत्मीक आनी जीं शाणीं लोक ताका राग येयल्यार जाल्यार पासून ते कितें कोत्ता? तो राग ती कंट्रोल करूंक पावता. कित्याक तो आपल्याचो राग त्या भाशेन कंट्रोल करूंक पावतात? कित्याक ते पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत जियेता. एक मनीस पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत जियेताना तो मनीस आपल्याचो राग कंट्रोलान दवरता. एक मनीस कुडीच्या वाटेन चलतना, सैतानाच्या वाटेन चलतना तो मनीस आपल्याचो राग रोखडोच भायर वतयता. हांव तुमकां विचारता, घोव बायल, भावा
आनी भयणानो, जरी तूं पवित्र आत्म्या वरवीं चलता जाल्यार तूं तुजो राग तो शांत कोत्तलोय. सैतान तर तुका चलयता जाल्यार तुजो तो राग तूं भायर वतयतलोय. जायते फावटी भुरगीं तेन्ना चूक करता तेन्ना बापूय रागार जाता. बायल चुकत जाल्यार घोव रागार जाता. आनी स्टुडंट तेन्ना चुकता तेन्ना टिचरीक राग येता. ती थिंगा तुजी चूक सुदारपाक तो राग. त्या विशयाचेर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? राग तूं कोर, पूण पातोक आदारी नाकाय. आतां भुरगीं कितें वायट करीत जाल्यार आवय बापूय थिंगा रागार येवंक जाता, पूण थिंगासर ताणें श्राप दिवचें न्हय. जेन्ना भुरगीं थिंगा राग हाडटा पळय तेन्ना आवय बापूय थिंगासर कितें म्हणटा? आरे वच आनी मोर अशें म्हणटात. सावधान, ह्या भाशेन भुरग्यांचेर श्राप घालप सारकें न्हय. घोव जायते फावटी राग हाडटा, बायल जायते फावटी राग हाडटा. शी, तिका हांव सोडटलो. सोडून दिता पळय म्हणटात तीं जाणां, तें सारकें न्हय. कित्याक एक फावटी तुमी जर काजार जाले उपरांत तुमी जिवीत भर तुमकां दोशी जावपाची परवानगी ना. हें सर्वेस्पराच्या उतराचें भायर. हो मनीस म्हाका इतलें मारता, हो मनीस म्हाका इतलें दूख आनी त्रास दिता, हो इतले कोश्ट दिता पळय, तेजे बदलेक हांव ते ट्रका भितर येवन मेल्यार बरें न्हू. हें पातोक. तुजो घोव मरोप म्हूण मागप, तुजी बायल मरोप म्हूण मागप. तुज्या रागाक तूं ताब्यान करिना, पूण तुज्या भुरग्यांचेर तूं श्राप करता. वचोन खंय तरी वचोन मोर. कित्याक म्हाका स्वता येता भायर वचोन मोर न्हू. असलीं उतरां केन्नाच ओत्मिकायचें न्हू, बेसांवाचीं न्हू. तुज्या तोंडांतल्यान उतरां फकत बेसांवाचीं येवचीं. श्राप दिता पळय तसलीं उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येवचीं ना. आवय बापायनी कंट्रोल करात. घोव बायलांनी कंट्रोल करात. तुमचे तोंडांक कंट्रोल करात. आफ्रिका देशांत आफ्रिकेचो लोक जंगलांत रावतात. उंच आसता पळय तो नाल्ल, तो काडप एकदम अवघड. आनी हे दोंगराच्या त्या शारांत थिंगा जायते माकोड आसा. कितें करता ते तुमी जाणात? हे जेन्ना माकोड ते वयर नाल्लाच्या झाडार बसता, सोकलो आसा पळय तो लोक ते फातर घेता आनी ते माकडांचेर मारता. आतां फातर तर माकडाचेर मारीत जाल्यार तो माकोड थिंगा उगी रावता तुमी सांगात? तुमी म्हाजेर फातर मारतलीं अशें म्हणोन तो आतां फातर आतां माकडांनी मारूंक जाय न्हू. पूण त्या माडाचेर आतां फातर खंयचे आसता तुमी सांगात? आतां माडाचेर बसला पळय त्या माकडांक थिंगा फातर मेळना. फातराचे बदले थिंगा कितें दिश्टी पडटा तुमी सांगात? नाल्ल दिश्टी पडटा. तूं म्हजेर फातर मारतलोय, तुमकां आतां दाखयता अशें म्हणोन ते नाल्ल तोडून तांचेर उडयतात. थिंगासर ते आपल्याक ते थिंगासर चुकयता. 10 तांकां नाल्ल जाय आसले, एक फातर मारल्यारूच पुरो 10 नाल्ल सोकला पडटा. 20 जाय जाल्यार नाल्ल थिंगासर आनीक परतून फातर मारूंक जाय, 20 नाल्ल सोकला पडटले. 30 नाल्ल जाय जाल्यार 3-4 फातर मारल्यारूच थिंगा पुरो. ते माकोड कितें करतले? ते नाल्ल सोकला उडयतले. आतां चोथरायेन आयकात. हें कितें करतात पळय, वालो ना पळय ते फातर घेवन तांचेर ते मारल्या उपरांत ते मोलादीक नाल्ल घेवन ते नाल्ल काडून तांचेर उडयता. हें हांव म्हणटा पळय ताचे फाटल्यान सोत. कितें तें तुमी जाणाव? सैतान हेंच कोत्ता. तूं एक मोलादीक मनीस, मोल दवरता पळय तो मनीस. क्रिस्ताच्या रोगतान तुका नितोळ केला, तूं आतां ओत्मीक जालाय, ओत्मीक फळ दिता तसलो तूं मनीस. पूण सैतान तुजे लागीं आसा पळय तो मोग, शांती, सोंसणीकाय, कृपा, बरेपण आनी विश्वास आनी खालतीपण, हें सगळें पळय जें फळ आसा पळय तें तुवें तें भायर उडोवचें. त्या पासत तो कितें करता? तो सोकला रावन तुजेर फातर मारता. तो फातर तुजो घोव उडयत, ओ तुजी बायल उडयत, ओ तो फातर तुजी भुरगीं उडयत, तो फातर तुजी सोयरीं ओ तुजे ते इश्ट उडयत. तुका रागा बरी जावच्याक, तुका राग येता पळय तसलीं उतरां तो फातर तुजेर मारता. असले उतरां तो फातर जेन्ना तुजेर मारता तेन्ना तूं कितें कोत्ताय? तुजे लागीं आसा पळय तें शांतीचें फळ तूं ताचेर उडयताय. हाजो अर्थ कितें? तुजी शांती तूं सांडयताय. ताणें जें म्हटलां पळय तीं उतरां तूं आयकोन तूं उगी रावनाय, तूं पोत्तून दिताय. तूं 4 उतरां उलयताय आनी तुजें फळ तूं कितें उरताय? ती शांती सांडटाय. कसलें फळ तूं थिंगासर सांडटाय? शांतीचें फळ सांडटा. तुवें थिंगा शांती दाखोवंक जाय आसली. ताणें कितें म्हटलां म्हणून तें कितें तरी म्हणलें आसतलें, त्या लोकांक कितें तरी म्हणलें आसतलें. तूं एका उतराक पोत्तून 10 उतरां ताका दिताय. तुजी शांती तूं थिंगा सांडटाय. सैतान सारकोच खोटो, पवित्र पुस्तक म्हणटा.
जें बरें ना पळय तें तुजे लागीं उडयता आनी तुजे लागीं जें मोलादीक आसा पळय तें चोरपाचो प्रयत्न करता. ह्या पासत म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, सैतान आनी सैतानाचे ते लोक तुजे लागीं आसा पळय ते चड मोलादीक ओत्मीक फळ ते चोरूंक तुजेर फातर उडयतले, तुवें चोत्राय रावचें. अशें ते फातर मारतना मोग तूं साणिना काय, शांती साणिना काय, सोंसणीकाय साणिना काय, खालतीपण साणिना काय. ताजो उद्देश आनी ताचें काम कितें म्हटल्यार आमचे लागीं जें ओत्मीकपण आसा पळय तें आमी साणचें. इश्टांनी आयकात, ह्या संवसारांत तुमी जोतीं शेणलीं जाल्यार तुमी जोतीं घेवंक जाता. घडयाळ शेणलें जाल्यार विकतें घेवंक जाता. मोबायल शेणलो जाल्यार तो परतून विकतो घेवंक जाता. तुजी कसलीय वस्त पिड्यार जाय जाल्यार तुवें ती परतून रिपेर करूंक जाता. पूण शांती पळय ह्या संवसारांत खंयसरूच विकती घेवपाची वस्त न्हय ती. केदेंय व्हडतें तें मेगा सुपरमार्केट वचून थिंगासोर तूं पळय, हिंगासोर थिंगा दिश्टी पडटा शांती विकता म्हूण. खंय तरी पळयलां? हिंगा शांती विकता. हिंगा खुशालकाय आमी विकतांव. हिंगा सोंसणीकाय, बरेंपण आनीक मानसुकी आमी विकतांव. हें खंय तरी तुमकां तें दिश्टी पडलां? हें खंयच्याय संवसारांत तूं वचत जाल्यार तुका दिश्टी पडचें ना. फकत हें सर्वेस्परान दिवंक जाता पळय ती एकदम बरी गिरेस्तकाय. हें आतां खेरीत भाशेचें तें ओत्मीक फळ तूं आनी हांव आतां जेजू क्रिस्ताशीं खुर्साचेर मेलो. जेजू क्रिस्ताक खुर्साचेर मारल्या उपरांत तुज्या आनी म्हाज्या पासत ताणें मोल फारीक केलें. आमकां ती शांती फावो जाल्या आनी तें मोलादीक. शांती म्हणटा पळय ती, खुशालकाय म्हणटा पळय ती, सोंसणीकाय म्हणटा ती, कृपा म्हणटा पळय ती, बरेंपण म्हणटा तें आनी विस्वास म्हणटा तें एकदम मोलादीक. हें फकत सर्वेस्पराच्यानूच दिवंक जाता. हो विशय तुजे म्हूण सुबे सैतानाक खबर आसा. ह्या पासत जें एकदम मोलादीक जें विकतें करूंक जायना पळय तेंच सर्वेस्परान दिवंक जाता पळय ही शांती आनी खुशालकाय. तुका मेवचें ना म्हणून तोच ताजो सैतानाचो उद्देश. तूं सोजमीकाय घेयनासतना पिश्यापणां आनी राग करून हें तूं साणयताय. हें कितलें दुखेस्त. मोजस सारकोच सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें जियेलो. सारकेंच विस्वासपणान आनी ल्हानविकायेन जियेलो. पूण मोजसाचे सोरभोंवतणी आसले पळय ते सारके पिशे आनी वायट. उतराच्या वरवीं लोकांक सतायता, त्रास करता तसलीं मनशां तीं. मोजसाक जें म्हणों उपकारना जालें ताका सतयलो आनी जें ताणें म्हणों उपकारना जालें पळय तेणें रागान थंयसर तें म्हटलें. सर्वेस्परान कितें म्हणलें तुमी जाणा? मोसेस, तूं भासायल्या देसान तूं भितर वयचो ना. हें कितें सोम्या? म्हज्यान तें भासायले सुवातेर वचूंक गावतलें. हें कितें? हांव आतां पासून सोंसतालो. आतां पासून सोंसतालो न्हू तूं? आनीक मातशें सोंसूंक जाय आसलें न्हू? इतलो तेंप तूं आतां सोंसतालोयच न्हू? आनी मातशें सोंसूंक जाय आसलें. ताणें कितें म्हटलां म्हणून तुवें कित्याक तुजो ताबो विसरलोय? ती जाल्यार त्या भासावले देसान ती भितर सोंसचीच ना. तांच्या अविश्वासा पासत ती नाश जाता. पूण तुवें भितर सरोंक जाय आसलें पळय, तुवें तें थिंगासोर कित्याक तें नाच केलें? ताणें कितें म्हटलां म्हणून तुवें म्हटलें आतां तुवें भासावणी देसान भितर वचपाचो चान्सूच ना. सावधान. जेन्ना आमच्या सोरभोंवतणी अणभवार्थी रावता, काळोखाचे शक्तीन रावता पळय तेंचे येतात. जायते फावटी तुजो घोव आसत, जायते फावटी तुजी बायल आसत आनी जायते फावटी तुजी ती भुरगींच आसत. जेन्ना ती विरोध उलयता तेन्ना तुवें तुजें कंट्रोलान दवरचो. कंट्रोलान रावचो. अब्राहम लिंकनान अशें म्हटलां, जायते फावटी लोक म्हजे लागीं येतात, ते म्हाजेशी उलयता आसतना तांची उतरां म्हाका दूख दितालीं आनी म्हाका राग येतालो. ह्या भाशेन जेन्ना ती म्हाका राग हाडटाली पळय तेन्ना हांव कितें करतालें तें तुमी जाणव काय? जेन्ना ती उलयता आसतना हांव म्हजी मान बागोवन हांव थिंगासोर कितें तरी मेजीत रावलों अशें म्हणटा. तुमकां सोजमोलें काय? सामकार कितें तुजे आड उलयता आसतना तो ओगी रावन आपल्याची मान बागोवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो मेजीत रावता. ह्या भाशेन 100 पासून मेजता. ह्या भाशेन हिशोब मेजतना ती कितें म्हणटा पळय ताका तें आयकूंक येना. ह्या भाशेन तो मेजप करतालो. तांकां कितली बोबां मारल्या उपरांत ल्हुवान मान उबारता. बरें आसा. कितें जालें तुका इतलें तापयलां तुवें आसतना तूं बरें आसा म्हणटा? वय, हें मेजप करता पळय त्या पासत. ताजें मन तांचें पळय तें गायांचें ना, पूण ताजें मन ताज्या मेजपाचेर आसा. ताजें मेजपाचेर आसा. केन्ना तुका कोणाचेर राग येता तेन्ना त्या रागान तूं ताका कितें करूंक सोदताय? सांगात.
एक फावटी अब्राहम लिंकनाशी ताच्या सांगाची एकलो आयलो, सारको रागाबोरीत जावन आयलो. वय अब्राहम, हांव उलय, हांव ताका सोडचो ना. कितें करपाचें चिंतलाय? हांव ताका मारून उडयतलो. कसो मारूंक सोदताय? ताचे कुडक्यान कुडके करूंक सोदता. बरें काम करताय तूं, कितें तें सांग. तूं ताका कसो मारूंक सोदताय? तूं ताका खंयच्या भाशेन मारूंक सोदताय? तें कितले तूं कुडके करूंक सोदताय तें सगळें तूं बरय. हें पेपर घे, हें पेन घे, सगळें बरय. आनी अशें म्हणल्या उपरांत तो भितर रागाबोरीत जावन हांव ताका अशें करतलो, हांव ताका तशें करतलो, हांव ताका ह्या भाशेन मारतलो, हांव ताजे ह्या भाशेन कुडके कुडके करतलो. सगळें ताणें बरयलें. सगळें बरयलें. सायनूय कोत्ता. हें घे, अशें म्हणून पेपर दिलें. आतां कितें करूंक सोदताय? पयलीं कॉफी पिवंक सोदता. कित्याक तुका जाय ती? म्हजो सगळो राग आसलो पळय तो ह्या कागदार हांवें बरयलें. हे पेपरार सगळें बरयलें? वय सगळेंच बरयलें. आतां हे पेपर घे. हे पेपर आतां घेवंक? ताचे कुडक्यान कुडके कर, ते डस्टबिनान उडय. तर ताजें कितें जातलें? तुजो सगळो राग तुवें तो ओतयलो न्हू. तुजो सगळो राग तुवें भायर काडलोय न्हू. पेपराचेर सगळें बरयलें न्हू. आतां शांतेन तूं जिये आनी ताकाय शांतेन जियों दी. मोगाच्या भयणी, हें जें हांवें सांगलां पळय तुमी आयकोचें. ती चीट तुवें लिपोवन दवरपाची न्हू, पळयल्यार तुका मार पडटलो. सोरी तुज्या घोवाचेर तुका राग येयला ते सगळे पेपराचेर बरोवन मागीर ते पिजून उडय. हाजो अर्थ म्हणल्यार कितें? आमचे भितर पळय राग आसा पळय तो कशे भशेन भायर सरोंक जावो. भायर काड. अशें भायर काडल्या उपरांतूच आमच्या मनाक शांती फावो जाता. मनशाचो स्वभाव कितें म्हटल्यार तर राग येतोच तो राग तो रोखडो दाखोवपाची तो कोशिश कोत्ता. ह्या भाशेन तो राग दाखयता आसतना त्या मनशाच्या सामकाराक पळय तूं जेन्ना पावताय तेन्ना तुजेन तो दाखोवंक जाता. पूण पवित्र पुस्तक तें कितें म्हणटा? पिश्या, आपल्याचो राग तो थांबयना पूण तो दाखोवन दिता. पूण शाणो मनीस तो राग ओतयना पूण सोंसणिकायेन तो तें थांबयता. आनी थांबपाचें तें एक कोण कितें तें? तुजो राग तो तुवें कागदार बरोवचो. नाजाल्यार आनीक कितें? ज्या मनशाचेर तूं भरवोसो दवरताय पळय त्या मनशा कडेन तुज्या भितर आसा पळय तो सगळो राग त्या मनशाक तूं वचोन सांग, एक फावटी तुजो सगळो राग वय भायर सरल्या उपरांत मागीर तेज्या उपरांत तूं एक सारको सादारण मनीस. तूं भायर बरो आसतलोय. पूण तो राग तुवें तो दाखोवन तुजें जिवीत तूं नाश करिनाकाय. फामील तूं मोडिनाकाय. तुजी बेसांवां तूं साडिनाकाय. देवाच्या नांवान हांव तुजे लागीं विनंती करतां. आयज सर्वेस्वर म्हजे लागीं उलयता पळय ते अशें म्हणटात, म्हज्या रागाक लागून म्हज्या घरांत शांती ना. म्हज्या रागाक लागूनच म्हज्या घरांत सगळी परिस्थिती म्हज्याच ते विरुध्द जाल्या. सोम्या, म्हाका कंट्रोल जाय अशें म्हणपी ते मातशें तुमचे हात दाखयात अशें. सर्वेस्परा मोगाला बापा तूं सारको सुतावे करून कंट्रोला विशीं तूं आयज आमचे लागीं सारकोच उलयलाय. राग आमचो ओतमीक दुस्मान जावन आसा आनी तो राग आमी चड वाडयलो जाल्यार फामील सारकीच मोडोन काबार जातली, नाश जातली. ना सोम्या, दरेकल्याक सोम्या, ताज्या रागांतल्यान ताज्या क्रोधांतल्यान दरेकल्याक तांकां तूं सोडून दी. आज ज्या विशया वरवीं ज्या मनशा लागीं तूं आयज तूं उलयलाय तांणी तें कर्तुपान करपाक तांकां तूं बेसांव दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव बापा लागीं मागतां. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून सावथ इंडियेक, उर्दून जम्मू आनी काश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो हो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराची चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक
जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करतलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पथकाचें ताका बोगसोणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी तिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणा? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताचो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताची सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केलां पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशीश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरची न्हय. एड्रेस Calvary, post box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.